नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. बांद दिकरपाल निर्माण जाल्लो पिवपा उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. सोमार मेरेन वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान PWD अभियंत्या सयत केली संयुक्त पळोवणी. दिवचल नायकनगर वाठारात 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाचे आसा वाटेर. येरादारी करप्यांनी उक्तायला जिवाचो धोको. सरकारान बेगोबेग दखल घेवपाची केल्या मागणी. RGPन निलंबित केल्ल्या 10 पक्ष वांगड्यांक पार्टीत घेतले परत. शिस्तबद्ध कारवाये उपरांत निलंबित केल्ल्या वांगड्यांचे फावो ते पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान निलंबन घेतले फाटी. पणजे फेरीबोट जंक्शनाचेर इंजिनियरांची घाळपणां. झेब्रा क्रॉसिंगाचेर डिवायडरान केला अतिक्रमण. दिका दाखोवपी तकटे आनी सिग्नलां नाशिल्ल्यान लोकांक जीव मुठीत धरून हुपचो पडटा रस्तो. ओमकार हत्ती आसा नेताळडे गावात. तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची आसा शक्यताय. गोंयांतल्या रान खात्याचे कर्मचारी जाल्यात सादूर. आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान नितीन नबीनाक सादर केलो निवडणूक एक्शन प्लॅन. मंत्रिमंडळात जातलो फेरबदल. दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्षाकडेन रंगली चर्चा. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. दिवचलच्या नायकनगर वाठारात 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाचे वाटेर आसा. हे पालसण काडले ना जाल्यार ते केन्नाय कोसळपाक शकता असो भंय येरादारी करप्यांनी उक्तायला. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं ते काडचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. फाटल्या वर्सा भर पावसात हे पालसण सकयल देऊन बायपासा कुशीकच्या रेलिंगाक अडकून उरला. ओनूच्या पावसात हे पालसण आनीकूय सकयल देवला. देखून ते केन्नाय बायपासाचेर कोसळपाक शकता तशेंच कोणाचोय जीव घेवंक शकता. ताका लागून सरकारान ह्या संबंधीत प्रश्नाचेर बेगोबेग पावल उबारून येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज आमी हायवेचेर आसा. जो 18 हायवे आसा पळय, पिराची कोणच्यान हांगा जो म्हाळशी सर्कल आसा पळय, पेन सर्कल, त्या सर्कलच्या हायवेक आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयशात जाल्यार हायवेक रहदारी कितली चल्ल्या, गाडी मेटर येता टर्न मारला. आनी आयज जर हांगा पळयतात जाल्यार हो मुळो आसा, झाडां व्हडले आसा, ते पडपाच्या मार्गार आसा. ते हेजी बिग्यांतले बिग्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटान PWDन दखल घेवची. आनी तो काडटकीर हो टर्न आसल्या कारणान लोकांक कांय कळना. 2 व्हिलर सुद्दां कोण चिड्डूंक शकता. हांगा पळयत जाल्यार तो टच जाल्लो आसा. पावस कमी आसल्या कारणान तो ते आहा. अशीच गजाल आमी फाटल्या वर्सा सांगलेली थंय पिराचे कोणी कोसळटले म्हणून. आनी तिसरे तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी कळयल्ले. आनी तिसऱ्याच दिसा थंय कोसळ्ळे आसा. तेन्ना तेज्या उपरांत तो कितें प्रॉब्लेम जाल्लो तो आमी पळयल्लो आसा. तसोच घटना की हांगा कोण चिड्डून मरतो न्हू, रातचे अपराधी कितें घडचें न्हू म्हणून हेजी बेगींतले बेगीन दखल घेवची. हो जो काम जे केल्लेलें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा की जेन्ना हो रोड करता, नॅशनल हायवे जेन्ना करता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा. मिनिमम तेणी 10 वर्सां ताणें ताजी हें करपाक जाय, डागडुजी कितें आसा ती करपाक जाय. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आयलोलो ना आनी कोण पळयना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता काय तांच्यांनी बेगीन ताजेर लक्ष घालून सुटावो करचो. हांव आमदारां कडेन मागता, PWD ऑफिसांत मुनसिपे कडेन मागता की तांच्यांनी बेगींतले बेगीन इन्स्पेक्शन करचें. तशेंच हांगा जो रोड आसा ताका आमी आनी ह्या विशयाचेर कितें तो सर्वीस रोड जो आसा तेजेरूय आमी चर्चा केल्ली. ते सर्वीस रोडाक जो सर्वीस रोड केल्लो आसा तो बेगींतले बेगीन करचो. आयज 1 वर्स पूर्ण जाता, तो सर्वीस रोड पूर्ण जाल्लो ना, ताका डांबर केल्लेले ना आनी लोक आयज तशेंच बळजबरींनी वयता. तेजी दखल घेवची आनी बेगींतले बेगीन हो जो सुटावो आसा तो क्लियर करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलचे रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळ्ळा. पूण रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार ही स्मार्टनेस नेमकी खंय आसा असो प्रस्न आतां उप्रासता. पणजे स्मार्ट सिटींतली कामां लोकांनी पळयल्या आनी अणभव लेगीत घेतला. पणजेच्या फेरीबोट जंक्शना लागसार येरादारी वेगान धांवता आनी लोक खतरो के खिलाडी जावन जीव मुठीत धरून झेब्रा क्रॉसिंगे वयल्यान क्रॉस करता. मात झेब्रा क्रॉसिंगाच्या अर्द्या भागार डिवायडरान अतिक्रमण केल्ल्यान लोक नेटान आपटूंक लेगीत शकता. आतां स्मार्ट सिटी म्हणून इंजिनियरांनी हे स्मार्ट काम केलां जाल्यार खबर ना. झेब्रा क्रॉसिंगाक सारको पेंट लेगीत करूं ना. जंक्शनार सारखे दिका दाखोवपी तकटेय ना. सगळोच घुसपागोंदळ जाल्ल्यान लोकांचो जीव सध्या धोक्यात आयला. स्मार्ट सिटीचें काम जालां पूण लोकांची सुरक्षीतताय अस्मार्ट कित्याक उरल्या? पळयात हो खासा स्मार्ट रिपोर्ट.
हांगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार मनशाचो व्हॅल्यू इतलो जाला गोरवां भाशेन जाला. ते पळय गोरवां आसता जनवरां आसता ते भाशेन हिंगा व्हॅल्यू जाल्लो आहा. आतां तुमी हिंगा पळयता आमी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर क्रॉस करता पूण एक व्हेकल हिंगा क्रॉस करता म्हणून थांबना. आतां दुसरें म्हणल्यार तुका सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग पळय मारलेलें आहा ते अनआयडेंटिफाय आहा. हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंगाचेर बॅरिकेड आहा विच इज इलिगल एज पर द लॉ. आता तुम्ही हिंगा पळया हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्टर क्रॉसिंग हिंगा आता जर तर तू वसो येता जाल्यार हिंगा मनशाचें लायफ रस्त्याचेरूय खंयची एक व्हेकल तुका थांबपाची ना आनी तू हिंगा पावलो म्हणटच गोरवां पळय कशी येता गायो बा हिंगा कितें बॅरिकेड मेवली म्हणटच सायडीच्यान सरोन येवचें पडटा. सो ते भाशेन हे हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा पेंजीम स्मार्ट सिटीन जाल्लें आसा. सो तुम्ही आता पळया हिंगा क्रॉस करतलो जाल्यार एक व्हेकल लागून तुका ना म्हण स्लो जायना. स्लो जावपाचे थांबपाची सोडूच खबर पूण स्लो लागून जायना. सो इतले हिंगा रिस्क आहा. हे आता कित्याक लागून जायना तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार पयले सध्या हे झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंगाचो पेंट आहा. सो हो पेंट तुम्ही पळयत जाल्यार हो त्याचो पेंट गेल्लो आहा. हो पेंट हिंगा पेंट मारपाचो न्हू पूण सर्टन समथींग 5 mm हिंगा तेणी थिकनेसाचो हिंगा सिमेंट घालपाचे हो तो त्याचो पावडर कितें येता पळय तो नॉट अ ऑयल पेंट. सो ते एक जाल्ले आहा. आनी जर तू क्रॉसिंग करतलो जाल्यार हिंगा 50 to 100 मिटर्सांक एक सायन बोर्ड ना. हे जालें दुसरें. तिसरें हिंगा हे सिग्नल आहा त्या सिग्नलाचो इंडिकेटर पेटपाक जाय आसलो. तेची फ्लॅश लायट ऑरेंज लायट पेटोंक जाय आसली. सो द ड्रायव्हराक कितें कळपाक जाय हिंगा कितें तरी क्रॉसिंग आहा वो देर इज अ समथिंग यू हॅव टू बी इन अटेन्शन. सो इधर झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वो कितें आहा ते ड्रायव्हराक कळपाक. पूण हिंगा गाडी 40 to 60 स्पिडीचेर येता ती रावपाक हिंगा ताका टायम आसना. आनी हिंगा पेंटिंग सामकें ना म्हणे स्मार्ट सिटीन कांयच सारकें ना. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे झेब्रा क्रॉसिंग हाफ झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा बॅरिकेड घालून ब्लॉक केल्ले आहा विच इज कम्प्लिटली इलिगल. हे हांवूच सांगना कित्याक तू आमी एनजीओ कडेन उलयले गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिना कडेन. सो तेणे लागून सांगले इट इज कम्प्लिटली रॉंग म्हणून. सो हे तुम्ही पळयता ते हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग कशें ब्लॉक केल्ले आसा पळय ते. सो हे आतां जावपाक कारण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा पळय कोण सुपरवायझर आहा वो इंजिनियर आहा ते सायटीचेर येयना. सायटीचेर येवन ते काम सुपरवायज करना वो ते काम कशें जालां ते पळयना. हे फकत ऑफिसर आहा पळय ते जावं PWDचे वो रोड डिपार्टमेंटाचे ते फकत आपणाच्या ऑफिसान AC कॅबिनान रावन आपणाची सॅलरी घेता पूण सायटीचेर येवन ते काम कशें जालां आनी कितें हें आहा तेजे फॉल्ट कितें आहा ते रेक्टिफाय करपाक हिंगा ऑफिसर वो तेंचे सुपरवायझर कोणूच येयना. हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक लागून हे निग्लेजन ऑफ ऑन द स्ट्रीट वो खंयची सेफ्टी प्रिकॉशन हे फेल जाल्ले आसा. सध्या ओमकार हत्ती नेतार्डे वाठारांत आसा आनी तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गोंयांतले रान खात्याचे कर्मचारी सादूर जाल्यात आनी ताचेर नदर दवरपा खातीर रान अधिकाऱ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या. ओमकार गोंयचे वटेन येवचो न्हय हे खातीर रान खात्यान खाशेली जतनाय घेतल्या. गोंयांतल्या भाजपा गटा भितर राजकीय वावर चड खर जाला. मंत्र्यांच्या प्रगती अहवालांचो नियाळ घेतल्या उपरांत फकत 24 वरां उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिल्लीक धांव मारली. दिल्लीची ही भेट राष्ट्रीय फुडाऱ्यांकडेन बसका आनी रिक्त मंत्रिमंडळ पद ह्या प्रस्नांक गती मेळटली. सगळेकडे अदमास उक्तायतात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हाजेरीत मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ घेतल्या उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली पावल्यात. येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाची तयारी कशी आसा हाचो अहवाल केंद्रीय फुडाऱ्या मुखार मांडटले. ही दिल्ली भेट पूर्व नियोजीत आशिल्ली अशें दामू नायकान स्पश्ट केला. पूण ही भोंवडी वेंचणूक लागीं पावतकच हातांत घेतली. फक्त एक नित्याची संघटनात्मक भेट अशें राजकीय मंडळां मान्य करपाक तयार नात.
उल्लेखनीय म्हळ्यार आदले कृषी मंत्री रवी नाईक हाचे निधन जाल्या उपरांत मंत्रिमंडळाची सुवात रिती उरल्या. भाजपा भितर इच्छुक उमेदवार हे पद कोण भरतले हाचेर खर नदर दवरतात. हाच्या मदीं सध्याच्या मंत्र्याच्या कामगिरीचेर नियाळ घेतिल्ल्यान मंत्रिमंडळात संभव फेरबदल जावपाची शक्यताय वाडत आसा. ताका लागून कांय मंत्र्यांक सोडून दिवंक शकतात काय ना आनी नव्या तोंडाक संद मेळटली काय कितें हाच्या विशयी प्रश्न उपरासतात. एके वटेन रिती मंत्रीपद, दुसऱ्या वटेन मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ आनी राज्य अध्यक्षाचो दिल्ली भेटी ह्या तिन्ही घडणुकांनी गोंयांतल्या भाजपाच्या राजकारणाक नवो वळण मेळ्ळा. दिल्लीत केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन जाल्ल्या बसके उपरांत मंत्रिमंडळाक फेरबदल करपा संबंधी कसलेच संकेत मेळटले काय, रिकाम्या मंत्रीपदाचेर कोणाची नेमणूक जातली आनी येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची रणनिती कितें आसतली ह्या प्रस्नाक जाप मेळपाची वाट पळयतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या आवारात सुरक्षे खातीर बसयल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांक सध्या होर्डिंगांक लागून आडमेळी आयल्यात. कॅमेरे आसात पूण कॅमेऱ्यांचे दोळे होर्डिंगा फाटल्यान आशिल्ल्यान आडमेळी आयल्या. तशेंच निरीक्षण कशें जातलें होवूय प्रस्न पडला. होर्डिंगांक लागून सीसीटीव्ही कव्हरेजात आडमेळी निर्माण जाल्ल्यान वाठारांतल्या सुरक्षेचेर प्रस्न उप्रासल्यात. बेतोल दर्यांत नुस्तेकारांक आपलो जीव मुठीत धरून दर्यांत बोटी धुकलच्यो पडटा. फाटली सुमार 45 वर्सां जालीं दर्याच्या तोंडार रेंव सांटिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी ट्रॉलर मालकांनी बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारून नुस्तेमाऱ्यांक वाट मेकळी करून दिवची अशी मागणी केल्या. बेतोल नुस्तेकारांच्या पोटाचो प्रश्न फाटली सुमार 45 वर्सां जाली अजून मेरेन सुटावो जायना. बेतोल नुस्तेमारी बंदराच्या तोंडावयल्या रेवेच्या पट्टेक लागून नुस्तेमाऱ्यांक व्हड प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां. खर दर्या आनी अरुण मार्गाक लागून ह्या हंगामात सुरक्षीतपणान बोटी दर्यांत भायर व्हरप सामकें धोक्याचें थारलां. भरते वेळार तांच्यो बोटी व्हड फातरांक धपको दीत वा रेवेत आडकत असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला. फाटल्या कांय सप्तकात परत हो प्रस्न प्रशासनाकडेन हाडलो तरी कायम स्वरुपी उपाय मेळूंक ना. देखून बेतूलच्या थळाव्या नुस्तेकार आनी ट्रॉलर मालकांनी हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारपाची खर मागणी केल्या. हो इश्यू आता कितें जालो, आतां बोट स्टार्ट जाल्ल्यो, ट्रॉलरां तांकां भायर वचपाक मेळना आनी कोण भायर गेल्यार तांकां भितर येवपाक मेळना. तें वीज सामकें लेस जाल्लें आहा आनी सायडीन मातशें लागली जाल्यार ते कोण काम करतात तेंची लायफूय रिस्क आहा. सो हो डिमांड, जेन्युअन डिमांड आहा त्या ट्रॉलर ओनराक हें काम जावपाक जाय, स्टार्ट जावपाक जाय आनी हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. सो सीएमान आतां सांगले ते भाशेन आतां आमी होप दवरताय सीएम एटलिस्ट एक फायल मूव करतलो आनी एक इंट्रस्ट घेवन ह्या आमच्या सगळे ट्रॉलर ओनर्स प्लस ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय थिंगा भायर वचपाचे. सो तेंचे इंट्रस्ट घेवन हे प्रॉब्लम ही 40 वर्सां प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. त्रास जाता तुमकां आतां हांगा? हांव लोकल फिशरमॅन न्हू, सिन्स 83 हांव फिशींग बिजनसान आहा. कळ्ळें? मेजर त्रास आमकां जाता कितें आमच्या नस्ताचे. मातशे भायर वचड वारो जाय जाल्यार आमचे नस वचपाक वाट दिना, येवपाक मेळना. आनी मेन करून आमचे जे व्हडले ट्रॉलर आहा तांकां मातशें समज लो टायड आसली, मातशें उदीक कमी आसलें तांकां वचपाक येवपाक मेळना. मेजर प्रॉब्लेम जाता आनी नसर आमचे वसाड चड जाता एकदम. गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता तुमी?
गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी एक तर आमकां हे बंदर बांदचो तेमी आतां बाकी हेर कडेन मलपे बिलपे तेमी कशें तांकां फॅसिलिटीज दिल्या बंदर बी बांदला तसो आमकां बांदून दिवपाचो म्हणून गव्हर्मेंटान. ऑगस्टाची आज ऑगस्टा 22 तारीख जाली. 1 ऑगस्टाची आमची बोट चालू जाल्ली म्हणजे फाटीं फुडें करून आमची ऑगस्टा 8 तारखेर बोट वचपाक लागले जोरान बोटी गेल्यो आनी बोटी वचून ते आमकां जाय डॅमेज जाली. आज डॅमेज जावन बोट आमी कितले वयर काडली आहाय आतां आमी हेडा चुको जाता. आज 45 इयर्स जाली आमी सरकाराक मागणें मागताय कोणाचेर कोण NGO हें गेलो केस केल्ली कितें जालें म्हणून ती केस आतां काबार जाली NGT काबार केला. आज गव्हर्मेंटाक आहा आमी गोवा गव्हर्मेंटाक आहा NGT कडच्यान EC घेवपाक ते EC करपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स इंडियन मार्क्स ताका लागून की आमी सगळो प्रवाह वो नसता काम जाता ते फाटीं मागता कोणाचो सरकार जावं ते काँग्रेस जावं हेजा फुडार पायता आमकां आम नको हाजे कोण जावं आनी हे BJP सरकारान आमची मागणी आयकुची आनी आमकां फाटीमा जायतो दिलो आहा सरकारान आनी हेजेर आमकां मातशें लक्ष घालून अर्जन्सी म्हणजे सारकी करपाची कित्याक आयज तुमी दिसती पडटा थोडोसो 25 मिटर्स चॅनल ओपन आहा 25 मिटर्स तेज्या भायर आमची बोटी आहाय 5 to 7, 8 मिटर्स पण 2 बोट्यो वयता येता तुका क्लॅश जावपाक शकताय आनी इट वील बी ग्रेट कॅज्युअलिटी आनी आमकां भंय दिसता कित्याक आमचे लेबर आहाय बोटी धंदे खबर थोडे लेबर आहाय लेबर एक्सिडेंट जाला जाल्यार फाल्यां तूं गव्हर्मेंट आमचे केस काडपाक कित्याक बोट एश कशी गेल काय एक लेबर मेल जाल्यार ती आमगे अंजुना केस जाल्यार केस जातली ताका आमकां भंय दिसता आनी मागता सरकारान मातशें आमची प्रायोरिटी बेसीस की आमचे रस्त्याचें काम घेवचें. हें नोस्ताचें काम एक 5 वर्स पयलें रुलींग गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंटान काम 150 करोडा प्रोजेक्ट पास करून काम कॉमेस केल्लें तेतून हे फादर दिश्टी पडले 5 वर्स काम कॉमेस केल्लें काम चालू आहलें. तेतून एक मनीस NGO बॅनराचेर एक आयरिस पासानिया म्हूण हिंगाचो लोकल कावेलिसीचो तेणें कोर्टान वचून ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हें काम बंद उरलें आनी तो प्रोजेक्ट हेचो आज हो प्रोजेक्ट बंद जावन कितल्यो बोटी हिंग बुडल्या हितून आतां 4-5 वर्सांक प्लस हेचो आतां बोटी आमगेल्यो वचपाक मेळना म्हूण हितून हांगा हिंगा लायलो आहाय ह्यो बोट रावताय भायर वचपाक हिंगा आतां चॅनल आहा तें बंद आहा हें तर रिटेनिंग वॉला काम तर कॉमेस जायना पोतून जाल्यार आमगे बोट अशें करून धंदो आमगे पाड पडटलो. हितून त्रास जाताय ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक बारीक बोटकारांक आनी व्हडल्या बोटकारांक सगळ्यांकूय त्रास जाताय. सो हे एक NGO लागून हे आयरिस पासानिया लागून आयज हें आखें हे भाशेन जावन पडला आनी आख्या गोवन लोकां देखून नुस्त्या मेळना अशें करून बोट बंद जाल्ले नुस्त्या कितें करून मेळटलें बोट हिंगा उल जाले आमगेल्यो. सो गव्हर्मेंटाक हांव मागोता पोतून ते सगळे कितें प्रोसेस आहा तें करून हें पोतून काम कॉमेस करपाक हे प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट तुमगेलें. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. बांद करपाल निर्माण जाल्ली पिवपा उदकाचो प्रस्न सोमार मेरेन सुट्टलो. थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान PWD अभियंत्या सयत संयुक्त पळोवणी केली. अभियंत्यांक प्राधान्यान पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचे निर्देश दिले. सोमार मेरेन पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुटसुटीत जातली. मजगती जावपी लायटीचो प्रस्न सुट्टलो अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. आमी दिकारपाल्ली आहा एक तो मांदार म्हणजे धाकटेशी थोडी घरां आहा थंय प्रॉब्लम जाता ऑल ते रेग्युलर प्रॉब्लम आहा तांकां मेन पायपलायन गेल्ली आहा सेरावलीची आनी तेका कनेक्शन केलें ते बारीक दिला पातळ पायप दिला रेग्युलर तेंगे ते ब्रेकडावन जाता आनी तांकां प्रेशर म्हणून जाता आनी घरां पावना. सो आयज आमी तांकां जेन्ना म्हाका सांगलें तें अशें प्रॉब्लम आहा म्हणून आमी इंजिनियराक आपयलो JE आपयलो कितें आहा एक्चुअल प्रॉब्लम येवन हिंगा चोया म्हणून. सो तेमी आतां एश्युरन्स दिलो आमकां मंडे ना ट्युजडे म्हणल्यार हें कंप्लीट करतले आनी तेजी पायपलायन आहा ती थिकनेस बी वाडयतले आनी हेजे मुखार प्रॉब्लम जायना जावपाक. आनी तेजे फाटल्यानी मेन येयली म्हणटा भितरली तेजी प्रॉब्लम आहा. सो हे पयलीं तांकां एश्युरन्स दिलो 2 दिसां भितर जातलें मंडे ट्युजडे कंप्लीट जातलें तेजे मुखार भितर कितें आहा तेंय सॉल्व जातलें म्हणून. आनी थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आहा लायटी प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी एक ट्रान्सफॉर्मर घातलो तेजे ते विका इनॉग्रेशन जावचें आहा. सो तेजे मातसो हेजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आनी नॅल ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार नॅल ट्रान्सफॉर्मर आमी प्रपोज करया. बाबा आमी MLA आपयला आमकां प्रॉब्लेम जाता उदका खूब दीस जाले सगळ्याक सांगिलां करता म्हणटा आज करता फाल्यां करता म्हणटा करूं पावना. मातशें उपकार करून आपयला तो बाटा सांगूच ना 15 मिनटां भितर येयला आपूण करून दिता म्हूण सांगिलां आमगे सगळें सॉल्व करता म्हूण सांगलें तेणें उदकाचें लायटीचें.
आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोलाचो सक्तीचो वापर करपाच्या विरोधात पणजे टावन हॉलांत बसका जातले. मंगळारा 25 ऑगस्ट दनपरां 3 वरांचेर मिरामारच्या एका खासगी हॉटेलांत घडोवन हाडल्या अशें तांणी घोशीत केलां. E20 पेट्रोला वरवीं ड्रायव्हरांचेर अर्थीक भार पडला असो आरोप करून केजरीवालान गोंयकारांक बसकेक हाजीर रावपाचें आवाहन केलां. मात ह्या बसकेत E20 पेट्रोला संबंधी केजरीवाल कितें भूमिका घेतलो हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गोवा ऑन द इशू ऑफ E20. उसके रिस्पांस में आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, टेक्स्ट आए हैं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सजेशंस दिए हैं लोगों ने. कई लोगों की डिमांड है कि एक इसके ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, एक टाउन हॉल होना चाहिए सो दैट एवरी कैन मीट अप एंड स्पीक अप. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टाउन हॉल ऑन 25 अगस्त एट 3 PM इन पेंजिम. आप सब लोग आइए, मिलके आवाज उठाएंगे तो मोदी जी को सुनना पड़ेगा. मिनाची येरादारी करपी सारमानस रस्त्याचेर निर्माण जावपी रेब्याक लागून लोकां वांगडा आमदार प्रेमेंद्र शेट शेनवारा अचकीत रस्त्याचेर देंवले. आमदारान कडक भूमिका घेत मिनाची येरादारी बंद दवरली. रस्तो धुल्ल आनी रेबो मुक्त दवरूनच मिनाची येरादारी करची अशी ताकीद तांणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. मिनाची येरादारीक लागून सारमानस रस्त्याचेर धूल आनी रेब्याचें प्रदूषण वाडलां. रस्तो नितळ दवरून मिनाची येरादारी करची असो लेखी आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान कंपनीक दिल्लो. तरी लेगीत रस्त्यावयलें प्रदूषण कमी जावंक नाशिल्लें. सारमानस रस्त्याची पळोवणी करपाक शेनवारा आमदार आयिल्ले तेन्ना रस्त्याचेर रेब्याचेर दलदल जाल्ल्याचें ताच्या नदरेक आयलें. उपरांत रस्त्याचेर धूल आनी रेबो करिनासतना मिनाची येरादारी करची अशी ताकीद आमदार प्रेमेंद्र शेटान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिली. ह्या वेळार ताचे वांगडा पिळगांव पंचायत मंडळ लेगीत आशिल्ली. पब्लीक रोड तुम्ही वापरता, पब्लीक वाय शूड दे शूड सफर जावंक जायना न्हू सर. तुम्ही वापरता, तुम्ही कंट्रोल मायनिंग करपाक आमचें कांयच हरकत ना, पण तुम्ही ते लेवल मेंटेन करपाक जाय. हें अशें जावंक जायना फुडें. आनी आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा, सगळीं फेस्टिवल आहा, रक्षाबंधन आहा, आमचें अष्टमी आसा, मागीर चवथ आहा, टोटली बंद जावपाक जाय. आमी वारंवार आमी रस्त्यार येवंक शकता. अशें समजूं नाका तुमी आयज येयले आनी फाल्यां बंद जातले. जो पर्यंत तुमी पोल्युशन कंट्रोल तुमचे चकचे आसता तुमी धुवन दवरता. तशें नाका. आमकां लोकांक तुमी त्रास केलेले जो जेन्ना जेन्ना तुमी लोकांक त्रास करता तेन्ना तेन्ना आमी लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की तो जावन तुमी सिजन सुरू करा. थंयसरले सारमानस जो रस्तो आसा वो पब्लीक रोड जो आसा वो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता. आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले. सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून. आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना. म्हणून आमी आयज स्वता इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच, एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी. आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ते तेंच्यांनी कांय पाळोवंक ना आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें. आनी आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो पर्यंत हे करेक्टीव एक्शन घेयना तो पर्यंत कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो हरशीं भाडें आसलें, हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें. आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें आसलें. तेणें आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली. म्हणजे हरशीं कोण येते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्या हेत येवपाचें आसलें कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें मदींच रोड चकचकीत कित्याक पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा. हे कोण तरी तांकां सांगता तांकां रोड कसो चकचकीत तुमी चलयता मरे चलया मरे चलयता तुमकां कळोंक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय. हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा, कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता. तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड.
मागीर जेन्ना वयतू आमी सारमांचेर वचून रावले बाबा हेंका दाखयतलो फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले हे खंय नाच जाले 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू कितें जालें आतां ते दिसा ग्रामसभेकूय आमी आवाज उठयलो सारमांचेर हांगा जेतके बागान माटीर सारमांचेर आसा पळय सगळ्यांनी इश्यू रेज केल्लो तो मडी जाता रोड मडी जाता कितें सबंद रोड पळोवंक सारको ना सगळ्यांच्यो गाडयो हे सारको धुल्लन काबार जाता आनी गाडयांक धुवंक जाल्यार आमकां ते पयशे दिना कोण कंपनीवाले आमी कितें करपाचें खंय व्हरून गाडयो धुवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात.